सो गाइस एक्सटेंड केलेले आसा गोयचे साहेबाची स्टॉला. बाय सेंटा क्लॉज लास्ट इयरा तो परत येयला हांगासर. ओ बाबा रेट कितें 400 रुपये 400 रुपया एक खंय काय बरें आहा पळय. सो गाइस आमकां आमचे सबस्क्रायबर गावले पळय. हा लिंक गावता जाल्यार घालता. कलराची ऑर्डर करपाक म्हाका खूप आवडले. खाली कळतला मरे म्हाका आसले 7 कलर्स. अरे खरे. सो गाइस एक्सटेंड केलेले आसा गोयचे साहेबाची स्टॉला. कितले दिसांक एक्सटेंड केल्या वा? 3 दिसांक एक्सटेंड केलेले आसा. मज्जा. आता कपडेच कपडे येतले हांगासर. जलेबी पळय जलेबी खाजे बिजे. गाइस तुम्ही पळोवपाक शकता आयजूय गर्दी कमी आसा ही पळयात. आणि स्टॉला म्हाका दिसता आयज कमी जाल्या कशी. फाटल्यान चड दिसता हांगासर कमी दिसता. ही पळयात पळयल्यात पळयात. तुका सगळ्यांक आतां स्टॉला दिल्यान पळय रोडार घेवन बसपाक. हेच प्रॉब्लेम न्हू गाटयांचे. हे पळय सेंटा क्लॉज लास्ट इयरा तो परत येयलो हांगासर पिवपाक येयले आमी. पायनएपल तो घे म्हणून ना पळय तेकडे कितें कितें जिरा मसाला ग्रीन एप्पल वॉटरमेलन आनी कितें कितें आहा सगळें. खंय येयला सो गाइस आता आमी येयलेली फुडें चल मगो फेरये. आणि तुमकां तर खबरूच आसतली 4 तारीख लास्ट आसलेली आणि आता खंय एक्सटेंड करून 8 तारीख लास्ट केल्या खंय. गोजडे पळय काय बऱ्यो आसात पळय त्यो वेळ सारक्यो. क्या रेट रे भैया? ओ बाबा रेट कितें 400 रुपये 400 रुपया एक खंय काय बरें आहा पळय. येवचे आनी घेवचे बेगीच्या बेगीन. बरें दिसता हवी ते हरशे. सो गाइस आमकां आमचे सबस्क्रायबर गावले पळय. पळयता कांयच ना कपडे हांगासर. ए सेम तुझ्या अशात कॅश दवरला हवी तेणे. माझ्या माझ्या टी शर्ट पळय आयज हांव आयजूच घालपाचो आसलो ते स्वेट शर्ट पूण घालूंक पावोंक ना. गरमी जातली म्हणून नाल्यार आयज सेम टू सेम मॅचिंग आमी सो गाइस हे पळय गाउन्स बी आसा हांगासर. कोणाक जाय जाल्यार येवन घेवचे. हय असले गाउन्स बी. दाखयता पळय ही घाण पळय कितें केल्या पळय ती हांगा. पळय ही घाण पळय ही घाण काडटलो कोण? ही पळय घाण पळय ही. जालें तेंचें काम इकपाचें आनी वयपाचें. खंय गो? सो गाइस तुमकां खरें सांगू म्हाका न्हू एकूच टी शर्ट गावला आनी म्हाका काय गावोंक ना. म्हाका जाय तसलें काय नात हांगासर. ओके सो गाइस आमी आहा आतां ओल्ड गोवा फेस्ताक आनी पळयता आनी एक लास्ट 2 दीस आहा न्हू कितें गावल्यार गावले घेतले आनी गेले. मागीर खंय चान्स मेळटा वर्सान एकदां न्हू. ताका पळय हिरो घ्या बॅग सोडून पळो. अवी म्हाका म्हणटा गावता ते घेत राव गावता ते घेत राव पूण काय गावात ना म्हाका जाय ते आनी कितें घेवं. आणि तुमकां खबर आहा अभी न्हू म्हाजी शॉपिंग आपणाच्या बॅगान घालपाची आहा. हे पळयात बरें जालें अभीन बॅग घेतला ते. खंयच्यान उजवाडले कोणाक खबर ना जाल्यार सगळ्यो पोतयो हॅल्मेटां म्हाकाच घेवच्यो पडटाले. चड मनार घेतले दिसता. हे बनशें आयज तेजे आवाज सोला. हांवें आकाक पळयला हांगासर ते सर्विंग करता. अरे कहना क्या चाहते हो? सगळ्या लोकांक गोबी मंचुरियन. तूं आतां कोण जालें वेटर? हय पळय गोबी मंचुरियन काम गावता पळयताय कितें गरम खावपाक आहा. पळयता. सो गाइस आमची शॉपिंग चाललेली आसा. एक टी शर्ट आणि चणे घेतलेले आसा. आणि आम्ही आता वयता रिटर्न घरा कडेन. आणि गाइस खूप गरमी पडल्या इसपा भायर. आनी तुमकां खरें सांगता स्टॉलांचे दीस एक्सटेंड केल्या पूण कांय ना स्टॉलांनी. सगळें ओल्ड मालूच आहा कांयच गावंक ना म्हणजे तुची. सो गाइस तुम्ही येवपाक सोदता स्टॉलांचेर शॉपिंग करपाक बी जाल्यार काय फायदो ना. प्लीज येवं नाका. म्हाजी सारकी गरमेन हालत जाल्लेली आसा. खरच मारता म्हाका सामकी.
A few moments later. सो गाईज तुम्ही पोवू शकता आता आम्ही उजवायला आयलोलो आसा भायर आनी हांगासर आमी आतां आउटडोर तंदुरी चिकन करपाचें आहा तंदुरी चिकन सो स्टे ट्यून तुम्ही पोवू शकता थंयसर आकान हांवें रॅप करून दवरलेलें आसा आनी तितून सारकें रॅप जावंक ना दिसता तें झाला उगाडला मगो तें पळय डबल टिबल केला रे हा घाल घाल अभी इसके ऊपर और लकड़ी हा हा हे पळय जाता चालू हा चालू हा गरम गरम हे सो गायज तुम्ही पोवू शकता आमच्या मुखार आसा लेफ्यांची कडी रायस मुळ्याची भाजी आनी हे गोंयच्या सायबा कडले गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक गेल्लो पळय थंयसरलें लोणचें आनी लेफ्यो फ्राय चला चालू करता हांव तुमी करात जेवण हांव कितें खाता तो पळया ग्रीन पीस मसाला फ्राय म्हाका हे खूब लायक कोणाक कोणाक लायक कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा हय हे जे कपडे घातले ते आकान आयज हाडला हय कशें दिसता गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताचे आकान हाडला हे टी शर्ट दाखय सायडीक सून पळय पळय तेका हांगासर लेसी आहा सायडीक पळय टायट बीट करपाक बेस्ट म्हाका हे टी शर्ट खरेंच लायक जाले काय 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 सो गायज तुमकां बी असले टी शर्ट जाय जाल्यार आमी घालता लिंक आमकां गावता जाल्यार लिंक गावता जाल्यार म्हाका घालता असली दुसरी दुसरी कलराची ऑर्डर करपाक जाय म्हाका खूब आवडले हे आमी करतलो मरे म्हाका असले 7 कलर जाय हय खरेंच तू आता गाडयेर बीन कित्याक चडोन बसला फोटो मार म्हणून म्हाजो फाता मार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर घालूंक जाय कितले दीस जाले तुजो फातो मार फोतो मार खंय तेजो फोतो तुका म्हाका भायर खंय फोटो व्हरना मार. बऱ्या जाग्यार बाकीचे शोना पळय आपणाच्या शोनाक बऱ्या बऱ्या जाग्यांचेर व्हरता हांवूय व्हरता म्हाज्या शोनाक जेन्ना तूं हांगा घरान आसता तेन्ना म्हाजें एक ते शोना आहा तेका घेवन हांव पापयो दिवंक व्हरता गायज तुमकां म्हाज्या बाबड्याचे चुरचुरे सांगता हांव बाबडे जेवण करता आनी बाबडे फक्त आयदनाक दिता म्हाका हवी खंय भोंवपाक बी व्हरात ना आनी खंय लागीं मेला जात्रा जाल्यार थंयसर म्हाका कपडे घेवपाक व्हरता आनी तुका चोणे दिवंक जाय चोणे दिवंक जाय आनी गायज म्हाका चोणे खावन खावन येता गायज हा मागीर नाजाल्यार बाकीची शोना पळय बरी खंय वेकेशनाक वयतात दोगार मागीर थंयसर बरे रोमॅन्टीक फोटो बिटो मारता पण गायज अवी तसो कांयच करिना अवी फक्त म्हाका बाजारान व्हरता नुस्तें घेता आनी परत घरा हाडटा आनी रान 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 करता तेकाच स्टायल म्हणटात न्हू आनी हे बरे बरे कपडे घालून फक्त घरानूच रावपाचे म्हाका अवी खंयच भोंवपाक बी व्हराना तेकाच स्टायल म्हणटा न्हू म्हाजी स्टायल कितें तुजी स्टायल हे कितें हो खो फोटो काडू तर चोर खंय कित्याक रावला सारकें राव खेते खंय कित्याक रावला सारकें राव म्हाका वाजड नाका काडटा झक मारना हांव काडिना नाल्यार फोटो फोटो काडटा काय व्हिडिओ काडटा काडटा हांव चल बरें सो गायज तुम्ही आयज पळयलोलो आमचो ब्लॉग आम्ही गेलेली गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक फॉर 3rd टाइम कितें म्हणटा आनी आमकां मेळ्ळें कितें सांग चोणे हरशी चोणे हाडला आमी दोण्यान घालून आनी हे टी शर्ट हाडला आकाचे आनी म्हाका काय ना गावोंक थंयसर सगळे छपरी स्टायलीचेच कपडे आसले म्हणून हांव घेवंक पावोंक ना सो सॉरी बट थंयसर 2 दीस स्टॉल्स एक्सटेंड केल्लेले आसा सो कोणूय वचोन थंयसर शॉपिंग करूंक सोदता जाल्यार इट्स नेवर टू लेट हय गायज आमी थंयसर न्हू गोदड्यो पळयल्ल्यो पण हाडपाकूच विसारले आमी सवाय आमी थंयसर न्हू गोजड्यो पळयल्ल्यो आनी त्यो आहल्यो फक्त 400 रुपये 400 रुपया आनी 2 घे जाल्यार 600 रुपया म्हणटालो तो म्हणजे 2 ओके सो तुमी कोण म्हाजो व्लॉग पळयता जाल्यार वचा तेजे कडेन हो रोडारूच घेवन बसलेलो आसा बरे बरे कलर आहा तेजे कडेन न्हू हय घेयात तेजे कडल्यान आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमकां खरें सांगता इतली घाण केल्या काट्यांनी खबर आसा सगळो कचरो करून सो जावूय ना जाय
आणि दुसरी गजाल, कालचो आमचो तुम्ही ब्लॉग पयला आसतलो, हांवें तुमकां एक गजाल सांगलेली रिगार्डिंग अ स्पाय कॅम्प. ओके, स्पाय कॅम्प आसलो थंय आमच्या फ्रेंडाच्या हेका कॅप्चर केलो आनी तेंच्यांनी व्हिडिओ अपलोड केली. सो इट्स अ व्हेरी बॅड थिंग गायज. आनी म्हाका खूब कॉमेंट येयला असल्या हॉटेलांची नांवां एक्सपोज करपाक जाय म्हणून. ऑफकोर्स एक्सपोज करपाक जाय, बट सद्या ते अंडर कितें म्हणटा ते आमचे इन्व्हेस्टिगेशन आसा, सो आमी डायरेक्ट काय घालू शकना. बट येस, म्हाका थंयसरल्यान म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान जेन्ना सगळे गावतले, हांव डेफिनेटली तुमच्या मुखार तेजे हॉटेलाचें नांव घालतलो. ओके, आनी सगळ्या तुमच्याच मुखार न्हू, सगळ्या आख्ख्या वर्ल्ड, आख्ख्या इंडियेच्या मुखार. ओके, सोशल मिडियाचेर घालपाचें, कित्याक असल्या जाग्यार केन्ना वयपाचें ना. कितें म्हणूंक सोदता तूं? हय गायज, मातशें सांबाळून राव. अरे आयज म्हाज्या काय दिसता ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा, तेणी ब्राऊन कलराचे कशे मरून कशे टी शर्ट हाडलेले हा. 1,00,000चे. इट कॉस्ट मी अराउंड 150 रुपीज गायज, आनी बेस्ट दिसता टी शर्ट पळोवपाक, हांव जाणा. आनी हो शर्ट जो आसा खबर आहा तुमकां खरें सांगता, हो शर्ट हांवें घेतलेलो 2 वर्सां पयलीं न्हू हांव म्हापशेच्या मिलाग्री सायबिणीच्या फेस्ताक 200 रुपीज मे. और अजून पळय काय बरें आसा, कित्याक सांग, की अंकिता न्हू म्हाजे कपडे सांबाळटा सारके, म्हणजे बरे धुता बीन चकचकीत. आनी म्हाका मोस्टली न्हू व्हायट कलर खूब लायक. माझ्या सगळ्या ब्लॉगांनी तुम्ही पळयता आसतले, हांव मोस्टली व्हायट कपडे घालता. आणि गायस, ह्या शर्ट जावन आसा आमकां खूब लकी बी. तेन्ना आमचे कडेन पयशे आसना आसले न्हू. सो गायज, हांव तुमकां खरें सांगता, मिलाग्री सायबिणीच्या फेस्ताक गेल्लेले पयशे आहले 550 रुपया. म्हाजे न्हू हांव तुमकां फॅक्ट सांगता, म्हाजे न्हू, अंकिताचे 500 550 रुपया आहले, हरशी 1200 रुपया. सो अंकिताक घरातले सामान जाय आसले, म्हणजे कितें प्लेटी आनी कितें, आनी सगळे घेवन 550 रुपया उरलेले लास्ट टायम 2 वर्सां पयलीं. आनी म्हाका न्हू एक शर्ट दिसलो, आनी हांव चला तसो येतालो, व्लॉगिंग करिनासले आमी तेन्ना. हांव चलत येता आसतना म्हाज्या नजर ही वयर आसली. ओके, आनी म्हाजी चॉयस ताका सारकी खबर आसा, म्हणजे म्हाका कितें आवडटा पळय तें. मागीर अंकितान ताका रेट विचारली, 350 400 कितें म्हटलें न्हू, 400, म्हणजे आमचें तोंड अशें जालें. हांवें म्हटलें नाका आसूं, चड म्हारग. आनी अंकिताक तो म्हाका घेवपाकूच जाय आसलो. मागीर आमी तेजे कडेन वांणपण करून करून 200 शर्ट घेतलेलो. सो तो शर्ट हांवें अजून बरो सांबाळून दवरलेलो आसा. इट्स टोकन ऑफ लव. कितें म्हणटा पळय, ह्या टी शर्टाक 200 शर्टाक ह्या 200 रुपया मोडला खबर आसा. फॉर मी इट वॉज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह दॅट टायम. सो आयच्या डेटीक देवाचे कृपेन तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज थोडे कितें तरी आमी एफोर्ड करूं शकता, म्हणजे वचून घेवं शकता. बट एट दॅट मुमेंट इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. सो तुमची औकात आसा पळय, ती केन्ना विसरो नाका. फॉर एक्झाम्पल हांव कितें म्हणटा तें सांगता तुमकां. एवरी मंथ, ओके, एवरी मंथ कोणाच्या अकाउंटान समज एवरी मंथाची अर्निंग येता 50 lakhs or 1 CR or 2 CR. ओके, आनी तेजी त्याच मनशाची पयलींची, म्हणजे जेन्ना तो मनीस स्टार्ट करता, इट वॉज 10,000 रुपीज. ऑर मातशे तुमी जर फाटीं वयता जाल्यार तेज्या पेरंट्साची म्हयन्याचे इन्कम आसलो 12,000. सो 12,000ाचो तेजो त्या भुरग्याचो, हांव म्हणटा तुमकां एक एक्सप्लेन करता, 12,000 आसलेलो मनीस आपणाच्या भुरग्यांक पोसता, भुरगीं व्हडलीं जाता, काम बरें करता जाल्यार कोणाच्या अकाउंटान एवरी मंथ 50 लाख 1 करोड येता. पण आपणाची औकात विसरोंक जायना, कित्याक 12,000 बापूय आपणाचो सगळें घर चलयतालो. आनी आयच्या डेटीक कोण करोडांनी जोडटा, ताका 12,000 म्हयन्याक जोडटा पळय तो मनीस, कचरो कहो दिसता. सो उडास करा, तुमी जे तुमच्या कश्टांतल्यान वयर सरल्या, तुमी डिफिकल्ट टायम पयल्लो आसा तुमच्या पेरंट्सांनी. सो हे तुमी केन्नाय विसरो नाका, आपणाची औकात विसरो नाका न्हू. मनशाक वयर पावपाकूय टायम लागना आनी सकयल पडपाकूय टायम लागना. सो औकात अपनी नहीं भूलनी चाहिए. माझी औकात खंय आसली हांव जाणा, आनी हांव ऑलवेज आय एम गोना रिमेंबर. तशें आहा तें. सो कालचो ब्लॉग तुमी पळयलाच आसतलो. असले सिच्युएशन म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा न्हू खूब जाणां वांगडा जाल्लेले आसा.
थोड्या जाणांक हे माझे व्हिडिओज कोण पळयता खबर आहा तेंच्यांनी म्हाका पर्सनली मेसेज पासून केला की पळय म्हाज्या वांगडा जाल्ले आनी म्हाज्या वांगडा जाल्ले करून. सो इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. एक व्हेरी वेल नोन मॉडल गोंयचे ओके म्हाजे व्हेरी क्लोज फ्रेंड तेणी म्हाका सांगलें आपणा वांगडा अशें जाल्लें म्हणून अरावंड 5-6 years बॅक. सो व्लॉग पळोवन ते रिलेट करूंक लागले म्हाका सांगूंक लागले. सो दीस इज पार्ट ऑफ लायफ. सगळे वाटेन तुमी अलर्ट रावंक जाय. आतां तुमी पळोवंक शकता तुमकां आमी सांगलेले की हांवें सांगलेलें की इन दीस मंथ नोव्हेंबर डिसेंबर हांव एक रेसीक पार्टिसिपेट करपाक आसलो. बट अनफॉर्च्युनेटली आय एम नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ समथींग हांवें तुमकां सांगलेलें आसा रिगार्डींग मेडिकल हे. बट आयज एक अशी सॅड न्यूज येयलेली आसा की 2 भुरगे आमच्या म्हापशेचे एक्सिडंट जावन ऑन द स्पॉट मेल्लेले वायल गोईंग एम्बी व्हॅली ड्रॅग रेसींग. ओके सो मनशाचो टायम केन्ना येत तो सांगूं येना. आमी खंय तरी हॅपिनस घेवन वयता. आतां अंकिता म्हणटाले पळय म्हाका तो खंयच व्हराना भोंवपाक. म्हाजें कितें आहा गायज म्हाका कितें जाल्यार हांव अशें चिंतता की कितें जाता जाल्यार ऑन द स्पॉट जालो गेलो आनी कितें जालें कितें ना कळप ना. म्हणजे खाटीर पडलो दुसऱ्याक त्रास जाले तें ना. सो हांव सेफ्टी पयलीं चिंतता सगळ्यांची म्हाजी चिंतताच तेजी चिंतताच आनी तुमकांय सदींच सांगता की अलर्ट रावा म्हणून. सो ऑलवेज बी कायंड. परत परत तुमकां सांगता डिसेंबर म्हयनो गाडी आसतलो सावकाश चलया आनी चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. आनी फाल्यां तुमी वचत आयज तर म्हाजो ब्लॉग पळयता जाल्यार तुमी वचा आनी तेजे कडल्यान गोजड्यो घेवन येया आनी म्हाजी व्हिडिओ ताका दाखया हे पळय म्हणून. कितें म्हणटा. हय गायज आनी आमचे आयज आमकां सबस्क्रायबर पासून मेळलेले खूब सारे. तेंच्या वांगडा आमी सेल्फीज बीन काडल्या. चला बाय सबस्क्रायब बाय करा. गायज म्हाका मेळटा जॅम तुमकां येता. नवे व्हिडिओ. टाटा बाय बाय सबस्क्राईब करा गायज. आकाचो एक काडया. ना